एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया वेगान करची अशी मागणी करीत एसटी फुडाऱ्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांका निवेदन सादर केले। बुधवारा दामू नायक हांच्या घराकडे एसटी फुडाऱ्यांची म्हत्वाची बसका जाली। हे वेळार मंत्री रमेश तवडकार, सभापती गणेश गांवकार, आमदार गोविंद गावडे, आंतोन वाज, प्रकाश वेळीप आणि वासुदेव मेंगावकर हजर आशिल्ले। पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विषय आसा न्ही, एक लॉंग पेंडिंग विषय आशिल्लो आनी त्या विशया संदर्भात जर विचार केलो जायत न्ही की गोवा सरकारान मान्यता दिवन राज्यसभेक लोकसभेक मान्यता दिवन ह्या विशया संदर्भात राष्ट्रपतीन एसेंट दिवन सादारणशे एक चार महिने जाले आनी लॉ डिपार्टमेंटान वेट केले। ताका एक सादें सुटसुटीत म्हणटा कशें एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचो विशय आसा आनी त्यामुळे एक फाटल्या अनेक दिसां भितर आमी एक विशय चालू आशिल्लो तो म्हणटकीर की ह्या विशया संदर्भात आमचे गृहमंत्री अमित शहाजी मेळप आणि त्या विशया संदर्भात डायरेक्शन दी अशें सांगप आणि त्यामुळेच आमचे माननीय ते पार्टीच्या दृश्टिकोनाचा विचार केला जायत न्ही, सगळ्या हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक म्हणजे कांय विशय आमकांय लागून तो पेंडींग उरतालो, कारण थोडोसो म्हणजे फाटल्या दिसांक 2 तारखेक अपॉइंटमेंट फिक्स जाता अशें विशय आशिल्लो आनी त्यामुळे की फुडल्या ताबडतोब ती एक अपॉइंटमेंट फिक्स जावची आणि जेणे करून तो विषय म्हणजे अमित शहाजी मेळचें आणि ताका एक डायरेक्शन दिवचें ही एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी मुद्दम आज सगळे आमचे चारय आमदार म्हणजे माननीय आमचे सभापती गणेश भाऊ, तशेंच आमचे आमदार गोविंद गावडे, तशेंच आदले मंत्री प्रकाश वेळीप, आमचे हातून बाब आदले आमदार आमचे वासू मेंगावकर, आमी ह्या कम्युनिटीचे जे टॉप लिडर जे आसा आमी ह्या विशया संदर्भात किंवा कम्युनिटीच्या हिता खातीर म्हणजे पार्टीच्या हिता खातीर आणि राज्याच्या विकासा खातीरच्याच न्ही आमी एकसंग आसा हें आमी आमचे मान्य अध्यक्ष हांकां सांगप। एसटीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आणि तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यान पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो ताचो ठरावय जालो। ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो, जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची। त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आणि आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शहाजी यांची भेट घेवप हें ठरलें, पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती तग खूब जाली आणि ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली आणि एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात आसा आनी ताजेर मागीर सरकारान योग्य भूमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा। त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले। आयज बीजेपीचे एसटी लिडर त्याच बरोबर इंडिपेंडंट MLA आतोन गांवकार हांचे शिष्टमंडळान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां तांच्या ऑफिसाक एक मेमोरंडम सबमीट केल्लें आसा। ह्या मेमोरंडमाक म्हणिल्लें आसा की एसटी रिजर्वेशनाचें बील जें पेंडींग उरलां, जें राज्यसभेक आनीक लोकसभेक पास जाल्लें आसा तें पेंडींग उरलां, तें बेगींतले बेगीन चालीक रावचें आनी येणाऱ्या विधानसभेक गोंयाक एसटी रिजर्वेशन जें आसा तें दिवचें, पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तें दिवचें। त्या प्रमाणे तांची फुडली काही दिसां भितर शिष्टमंडळ जे मुख्यमंत्र्या अंडर शिष्टमंडळ एसटी लिडरांचें शिष्टमंडळ त्याच बरोबर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आनीक भाजपाचे नेते हे गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेळटले आनी हे जे बेगींतले बेगीन वाटेक चालीक लावपाचें आसा ताजें लावचें म्हूण मागणी करतले। तांकां कॉन्फिडन्स आसा, रमेश तवडकरान सांगिल्ले प्रमाणे तांकां फूल कॉन्फिडन्स आसा की येणाऱ्या विधानसभेक एसटी कम्युनिटीक रिजर्वेशन जें आसा तें पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तें मेळटलें। खंयच्या मतदारसंघाक हें अजून ठरलें ना, कारण पर्संटेज आसा त्या प्रमाणे ह्या मतदारसंघाक मेळटलें। तांचे म्हणण्या प्रमाणे जवळ जवळ 4 मतदारसंघ आसात, हे 4 मतदारसंघाक तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें। भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षान सांगलां की तेय आशावादी आसात की 100% बीजेपीच्याच अंडर एसटी कम्युनिटी आसा तांकां न्याय मेळटलो, तांकां पॉलिटिकल तांची जी लॉंग पेंडींग मागणी आसा ती कंप्लीट जातली। मजगतीं एसटी फुडाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आपल्याक मेळ्ळें आनी एसटी आरक्षणा संबंधी अधिसुचोवणे विशीं एक निवेदन सादर केल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। ही प्रक्रिया बेगीनूच पुराय जावची अशी आमची इत्सा आसा अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। आयकात। एसटी आरक्षण जे आहा पळय न्ही हें एकदा नोटिफिकेशन आनी इलेक्शन कमिशन यांच्या कडल्यान ठरयतले। हांव खंयचेच मतदारसंघ नोटिफाय करिना, ते इलेक्शन कमिशन आनी हेजेर नोटिफिकेशनाचेर तेजेर सगळ्यांचे डिपेंड। म्हाका आत्तां स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, आंतोन आनी तेंचे एसटीचे डेलिगेशन म्हाका निवेदन दिवन गेले की तेंचे जे नोटिफिकेशन उरलां
हें काडपाक जाय. आमचोय प्रयत्न आहा सरकारा कडल्यान की तें नोटिफिकेशन काडचें म्हणून. तेंच तें जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.